मोगाळ भाव-भयणानो, आयज आमी लुकाच्या 6व्या आविसरांत पावलेले आसा आनी लुकाच्या 6व्या आविसराचें आयज आमी शिकप करुया. हातूंत आमकां जायत्यो गजाली पळोवंक जाय. साब्बाताच्या दिसा सीस शेतान कोणसां मोडटाले तेन्ना तांकां जेजून साल्वार केले. 12 सीसांची तो निवड करता. साब्बाताच्या दिसा जेजून जें काम केलें तातूंतली ही पयलीच घडणी जावन आसली, जी शेतान घडलेली आसली. लुकाचो 6वो आविसर 1 ते 5 वळी प्रमाणे खरें पळयल्यार सीस मोजेसाची सुमोर्त मोडीन आसले, कारण तातूंत ते सुमोर्त पाळणारे जावन आसले. दुसरी सुमोर्त हाजो 23वो आविसर 24 आनी 25 वळी प्रमाणे अशें बरयल्लें आसा: आपल्या शेजाऱ्याच्या दाकाच्या मळ्यांत गेलो तर तुमकां जाय तितल्यो दाको खायात, पूण तुमच्या आयदनांत कांय घेवं नाकात. आपल्या शेजाऱ्याच्या पिकावळींत जर तूं गेलो तर तुका जाय जाल्यार कोणसां तोडून खा, पूण ताज्या उब्या पिकावळीक विळो लावं नाका. पूण फारिसेव म्हणटाले की हें मोजेसाची सुमोर्त पाळिना. दोनया जेजून ते साब्बात मोडटात काय ना हाजेर कांय चड सांगूंक ना, पूण ताणें दाविदाच्या जिवितांत घडलेली घडणी सांगलेली आसा. ज्या सुवातेचेर ताणें मोजेसाची सुमोर्त मोडली तरी तो नितिवंत असो जावंक पावलो. ताचें म्हणणें हेंच आसलें की जेन्ना देवाच्या सेवकाक वायट परिस्थितीचेर, म्हणजे जेन्ना तो वायट परिस्थितीक सांपडटा तेन्ना जबरदस्तेन कायदो ताचेर घालचो न्हय. आनी खरें म्हटल्यार ह्या वेळार सीस भुकेल्ले आसले. जेजूच्या फाटल्यान चलच्या पासत तांकां किंमत दिवची पडली. आतां देव मंदिरांत साब्बाताच्या दिसा जें कितें घडलें तेंय आमी पळयल्लें. लुकाचो 6वो आविसर 6 ते 11 वळींत आमकां तेंच पळोवंक मेळटा. एका सुकलल्या हाताच्या मनशाक तांणी त्या सुवातेचेर बसयल्ले आसले. तांकां खबर आसली की जेजू बळवंत असो जावन आसा. जेन्ना ही घडणी घडली तेन्नाच्यान ते ताचो घात घेवंक पळयताले. ताणें तर विस्वास दवरलेलो आसलो की तो ताका बरो करूंक शकता म्हणून. जेजून ताका साब्बात दिसा बरो केलो आनी हीच घडणी घेवन तांच्यांनी ताका गुन्यांव लायलेलो आसलो. आतां 12 सीसांक तो विचून काडटा. हांवें पयलींच सांगलेल्या प्रमाणे जेन्ना जेजू जेरुजालेमांत गेलो तेन्ना ताजी आनी सीसांची वळख जावंक नासली. उपरांत गालिल्यांत सोमदिराचे देगेर चलतना ताणें तांकां आपणाच्या फाटल्यान येवंक सांगलें. उपरांत ते परत निस्तें मारूंक गेले. तांकां परत आपयले. ताची खबर आमकां तो सांगता आनी सगळें सोडलें आनी ते ताच्या फाटल्यान चलूंक लागले. तांच्यांनी जेजूचो फाटलाव केलो आनी लुकाच्या 5व्या आविसरांत आनी 11वे वळींत आमी वाचलेलें आसलें आनी वडी तोडी काडून सगळे सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. आतां आमी 3ऱ्या सुवातेचेर पावलेले आसात. ताच्या जायत्या शिसांमदल्यान धर्मदूत जावचे पासत ताणें 12 सीसांक विचून काडले. लुकाचो 6वो आविसर 12 ते 16 वळी प्रमाणे जेजून सगळी रात भरूय देवाशी मागणें केलें. हय, ताणें खऱ्यांनीच मागणें केलें, कारण ताका 12 सीसांक विचून काडचे आसले. तांकां विचून काडच्या पयलीं देवाची येवजण ताणें मागून घेतलेली आसली. देवाचो सल्लो ताका जाय आसलो आनी तो सगले वटेन देवाक व्हड मान आनी मोहिमा दितालो. आनी तरी पूण एकलो घात घेणारो तातूंतल्यान उत्पन्न जावंक पावलो. दुसऱ्यान ताका नाकारलो, पूण उपरांत ताणें आपणाच्या पातकाचें बोगसणें मागलें. लक्षांत घेयात मोगाळ भाव-भयणानो, देवाचे लोक सदांच विचून काडलेले आसतात. जोआच्या 15व्या आविसरांत आनी 16वे वळींत कितें सांगता तें पळयात. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण
आम्ही तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पोसत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवची. अशें म्हजे नांवें बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो. ही गजाल म्हज्या पोसत खूब म्हत्वाची अशी जावन आसा. हांव जेन्ना एका शाळेंत शिक्षकाचें काम करतालों तेन्ना देवान म्हाका ताजे सेवे पासत विचून काडलो. हांवें केन्ना सपनांत पर्यंत येवजूंक नासलें की देव म्हाका असल्या कामा पासत विचून काडटलो म्हणून. आनी आयज हांव देवाचें उतर दुसऱ्याक सांगूंक शकलो. हांवें ताका आपोवंक ना, पूण ताणें म्हाका आपयलो. हांवें ताका विचून काडूंक ना, पूण ताणें म्हाका विचून काडलो. सदांच म्हाका ह्या संबंदी खुशालकाय जाल्ली आसा. ताणें म्हाका आपणायलो केलो. म्हजी सगलीं पातकां ताणें बोगशिलीं. आयज तो म्हजो बाप जालो आनी हांव ताजो पूत जालो. केदी व्हड खुशालकाय ही. दुनियांत जेजू पासत ह्या 12 शिसाची निवड करच्या पयलीं ताणें रातभर मागणें केल्लें आसलें. मागण्याचेर देवाची येवजण ताणें मागलेली आसली आनी उपरांत ह्या 12 शिसां ताणें विचून काडलेले आसले. तेन्नाच देवाचें काम बरें आनी उत्तम जावंक पावता. एलियाचे आंगस्त्र एलियाचेर अकस्मात पडूंक ना, पूण देवाचो तातूंत हात आसलो. आयज आमी ज्या तरेन लोकांची निवड करता ती देवाचे येवजणेन न्हय तर मनशाचे खुशे प्रमाणे आमी तांकां निवडून घेता आनी त्या पासत उपरांत सोबानी व्हड गडबड जावंक पावता. मोगा इश्टानो, अशें जावचें न्हय. जें कितें आमी करता तें सगलें देवाचे खुशे प्रमाणे आसूंक जाय. देवाचो संदेश आमी घेवंक जाय. देवाच्या उतरा प्रमाणे जशें देव सांगता त्या प्रमाणे आमी तांची निवड करूंक जाय. तेन्ना सोबा वाडूंक शकता, नाजाल्यार सोबेनी व्हड गडबड जावंक पावता. लुकाचो 6 17 ते 19 वळी प्रमाणे हांवें पयलींच सांगलेल्या प्रमाणे जायते जाण ह्या वेळार बरे जाल्ले आसले. जांकां दोनया जेजून बरें केल्लें. तांणी कांयच करपाची गरज पडली ना. पयशिल्ल्यान सुद्दां जेजू तांकां बरें करतालो आनी जांकां भलायकी फावो जाली म्हणजे जे बरे जाले तांकांच देवाचो आशिर्वाद फावो जालो. आनी हाजे पुरावे आमकां जायते डॉक्टर लूक बरोवन कळयता आनी ते खरें जावन आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज जर तुमी दुयेंत आसात तर क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून ताजेशी वचात. तो सगळ्यांहून व्हडलो दोतोर जावन आसा. तो तुमचे कडल्यान पयशे घेवचो ना, पण फुकट तो तुमकां बरो करूंक शकतलो. पूण तुमकां तितलोच भावार्थ मात आसूंक जाय. जर तुमकां भावार्थ ना जाल्यार तुमी बरीं जावंक शकची नात. देवाच्या उतराचेर पयलीं आमी विश्वास दवरूंक जाय. जेजूचेर आमचो पूर्ण भावार्थ आसूंक जाय. तेन्नाच सगल्या पिडींतल्यान आमी बरीं जावंक पावतलीं. लुकाचो आनी मॅथ्यूवाच्या शुभ वर्तमानाचो संदेश हातूंत दाखयल्ल्यो वेगवेगळ्यो घडण्यांचेर आमी लक्ष घालूंक जाय. कांय गजाली आमकां भितर दिसून येतात आनी आशिर्वाद, शोक आनी न्हीद ह्यो गजाली भितर दिसून येतात. लुकाचो 6 20 ते 22 वळी प्रमाणे लूक आनी मॅथ्यूवाच्या शुभ वर्तमानांतले संदेश सारकेच जावन आसात. दोनयान असले तरेचें शिकप जायत्या सुवातांनी दिलें, पूण वेगळे तरेन एकेच भशेन तें सगल्यांकूच दिवंक ना. 23 वळी पासून एक वेगळी गजाल दाखयल्ली आसा. 23 वळीन लोकांनी बाकनाराचो कसो परमोस केलो आनी तांचेशी कसो वेव्हार दवरलो हें दाखयल्लें आसा. खरे बाकनार देवाचें उतर उलयतात आनी लोकांनी तांकां दूख दिलें. फटकिरे बाकनार देवा संबंदी फटकिरी व खोटी गवायकी दितात, पूण लोक तांच्या संबंदी खुशाल रावतात आनी ते खुशाल जातात. लोक तांचो बरो परमोस करी, पूण खऱ्या बाकनाराचेर आनी तांच्या उतरा वरवीं देवाचेर
मनशाचो भावार्थ आसूंक जाय. आयज मनीस खरें सोडून फोट आसलोल्याक वेंग मारूंक लागला आनी त्या प्रमाणे तो फोटकिरो जावन आसा. मनीस वो फोटकिरो, देव वो सत आनी खरो उलयणारो जावन आसा. आयज फोटीक लागून सगल्या संवसारांत शांती बिगडलेली आसा. संवसारांत बरें म्हणटा तें कांयच ना. आयज मनशाचें जिवीत एकदम वायट जायत गेल्लें आसा. हें कित्याक लागून? तर तांच्या फोटीक लागून. 20 ते 22 ह्या वळीन अशें दाखोवन केल्लें आसा, दोरडिरे, गरीब, भुकेल्ले आनी ओस्कोत लोकां विशीं सांगलेलें आसा. तांकां कोणूच बरे नदरेन पळयनासलो. तांकां कोडीक दवरलेले आसले. तांकां वायट आनी हलके अशें ते समजताले. जर तुमी पोरण्या कर्रांत पळयलें जाल्यार तर तुमकां अशें दिसून येतलें की हें खरें जावन आसा. हें खरेंच जावन आसा. हें जें कोण मानताले ते त्या सुवातेचेर जिवंत आसले. तो देवाच्या मुखार सारको आसता. पूण जो फोटकिरो आसा तो देवाच्या मुखार फोटूच जावन आसा. ताचें जिवीत एकदम गडबडांनी भरलेलें आसा. मोगाळ भाव भयणानो, पूण जेजू सगल्यांक एकेच नदरेन पळयता. ताच्या मुखार जावं गरीब, जावं ग्रेस, जावं दोरडिरो, जावं आनी कसलो, तो सगल्यांकूच एकेच नदरेन पळयता. तो तुका आनी म्हाकाय तेच नदरेन पळयता. आयज तो तुजें मागणें आयकता, म्हजें मागणें आयकता. ताच्या मुखार कसलोच भेदभाव ना. तर पळोवया, संवसाराच्या लोकांनी खोट्या बागनारकूच बरो म्हटलेलो आसा. हें कित्याक? तर संवसाराचीं कर्तुबां सगळीं वायट जावन आसा त्या पासून. दुनिया जेजूक कोणूच मानूंक तयार नासले. कित्याक? सत म्हणजे संवसाराक नाकात आसलें आनी जेजूक ते भियेताले. कारण जेजू लोकांची पातकां उक्तीं करून घेवंक ना, पूण तो तांची गुन्यांव दाखोवंक आयिल्लो आसलो. दुनिया जेजून सगल्यांक बक्षिलें. जाणें आपल्या पातकाचें बोगसणें मागलें तांकां ताणें बक्षिलें आनी व्हड कामां ताणें लोकांच्या जिवितांत केलीं. कितलीं व्हडलीं अजापांय जायत, आयज तोच दोनी जेजू तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत व्हड कामां करूंक पळयता. जरी आमी कितलेय पातकी आसले, जरी आमचे भितर कांयच बरें नासलें, तरी तो आमकां साणिना. तुका आनी म्हाका तो पळयता. तो फोटकिरो बागनार न्हय, तो देवाचो पूत जावन आसा. आनी देवाचो पूत सगल्यांक एकेच नदरेन पळयता. कारण देवान ताका ह्या संवसारांत तुजो आनी म्हजो मोग करच्या पासत धाडून दिलो. आमी भायर पडचे न्हय, आमी संवसारांत शेणचे न्हय. आमकां सर्ग फावो जावचो, आमकां तारण फावो जावचें, आमी सगल्या पातका पासून वेगळे जावचे, हीच देवाची येवजण जाली. त्याच पासत आयज ताणें तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांतले वेगळे केल्ले आसा. जरी संवसार आमकां जळटा, तरी देव आमचे सांगाता आसा हें ताच्या उतरा उद्देशीं आमकां दिसून येता. तो सगल्यांचें दोंगीपण पळयणारो देव जावन आसा. लुकाचो 6 31 ते 46 वळींचेर आमी लक्ष लावया. जो देवाचो संदेश दुसऱ्यांक दितात ते पातक आपल्या तोंडांत हाडिनात. कांय लोक ह्या सुवातेवेल्यान त्या सुवातेवेल्या खबरो करतात आनी ते एकामेकाचे उलयत रावतात आनी आपणाकूच पातकान उडयतात. आयज संवसार सगळोच गजालींनी भरलेलो आसा. तांकां दुसऱ्याचें उलोवप खूब बरें लागता आनी आयचो भावार्थी सुद्दां अशेंच करता. कारण ताकाय दुसऱ्याचें उलोवंक जाय, दुसऱ्याच्यो गजाली ताका करूंक जाय आनी तो देवा मुखार ल्हानवीक घेवचे सुवातेचेर आपूण गर्वान भरलेलो जावन आसा आनी आपणाक जाय त्या प्रमाणे तो ह्या संवसारांत जियेता. लुकाचो 6 47 ते 49 वळींनी आमी पळयल्यार आमकां जाय तें दिसून येता. आनी जे रेवेचेर बांदलेलें तें रोखडेंच कोसळून वेता तसलें घर ह्या सुवातेचेर आसा. आनी खडपाचेर बांदलेलें तें वादळ जरी आयलें जाल्यार तें पडना तसलें घर ह्या सुवातेचेर आमकां पळोवंक मेळटा. मोगाळ भाव भयणांनो, आमची बुन्याद सदांच आमी खडपाचेर घालूंक जाय, न्ही रेमेचेर. खडपाचेर म्हणजेच देवाचें उतर आमी सारकें शिकूंक जाय, आमी घट रावूंक जाय, सैतानाच्यो कसल्योच
आडकोळ्यो व अडचण्यो आयल्यो जाल्यार आमी ताजेर जैत वरूंक जाय. ताकाच खोडपाचेर बांदलेलें घर अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. पूण रेंवेचेर बांदलेलें घर जरी मातशें दूख आयलें जाल्यार परत तूं संवसारांत येता. ताकाच रेंवेचेर बांदलेलें घर अशें म्हणूं येता. मोगाळ भाव भयणांनो, आयचीं उतरां कितलीं सोबीत आसलीं ती तुमी पळयलें. आयज देवान आमकां जायतें ताच्या उतरां उद्देशीं दाखयलें तें आमी पळयलें. आयज कितल्योश्योच घडण्यो आमी ह्या सुवातेचेर शिकल्यो आनी ह्यो घडण्यो आमच्या मोतीन आमी दवरूंक जाय. आमचो खरो मोग आमी क्रिस्ताचेर दवरूंक जाय, कारण क्रिस्तान खरो मोग आमचो केलो. ताणें तुका आनी म्हाका आशिर्वादीत केलें. आयज सगले तरेची गिरेस्तकाय ताणें आमकां दिल्ली आसा. पयले सुवातेर ताणें आमकां जी गिरेस्तकाय दिली ती सोर्गीची गिरेस्तकाय जावन आसा. आनी सोर्गीची गिरेस्तकाय केन्नाच इबाड जायना. जो कोण ती घेता ताका सासणाचें जिवीत फावो जाता, कारण ताणें थारण जोडलेलें आसा. ताणें दुनिया जेजू क्रिस्ताच्या रोगताचेर विस्वास दवरलेलो आसा. मोगाळ भाव भयणांनो, आयज तुमचो विस्वास कोणाचेर आसा? आयज तुमी कोणाक बसतात? आयज तुमचो देव कोण आसा? हाजेर तुमी विचार करून पळया. तुमच्या पातकां बसत कोण मेला हें तुमी पळया. आयज सगले तरेच्या दुख्खान त्रासान तुमचें जिवीत आसा. सदांच तुमी शांतीन आसलेलीं अशीं आसात. हें कित्याक? हाजेर तुमी तुमकांच विचारून पळया. तुमकां खऱ्या देवाची शांती फावो जाल्या काय ना हो प्रस्न आयज तुमी तुमकांच विचारात. तर मोगाळ भाव भयणांनो, ही कार्यावळ आयज आमी हांगाच सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया. पूण ही कार्यावळ तुमकां कशी लागली हें चीट बरोवन आमकां कळोवपाक तुमी विसरूं नाका. हांव तुज्या चिटीची वाट पळयतां.